केपें नगरपालिकेच्या बाजारा सामकार आशिल्ल्या इमारतींतले सिवरेजीचे घाणयारे उदक उक्ते सुवातेर व्हांवपाक लागिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास जाता। हाका लागून दुयेंसां जावपाची शक्यताय वाडल्या। कितलींशींच वर्सां जालीं ह्या समस्येचो सुटावो जायना। संबंदीत खात्यांनी जायते खेपे ह्या वाठाराची पळोवणी केल्ली, मात ह्या समस्येचेर जाय तसो उपाय तांणी काडलो ना। देखून थळावो श्रीपाद शेटकार हांणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक हे समस्ये विशीं पत्र धाडिल्ले आनी ताच्यो प्रती हेर संबंदीत खात्यांक धाडल्यो। हाची दखल घेवन गोंय प्रदूषण महामंडळ, केपें नगरपालिका आनी भलायकी केंद्रान ह्या वाठारांत पळोवणी केली। असल्या समस्यांचेर कारवाय करप ही नगरपालिकेची जबाबदारी आशिल्ल्याचें गोंय प्रदूषण महामंडळान स्पश्ट केलां। फाटल्यान पळय हें म्हजे फाटल्यान पळय दिश्टी पडटा पळय हें सगळें सिवरेज कळ्ळें तुका। हें फक्त तुगेलें सिवरेजीचें उदक न्हू, हें येता पळय हांगा लागीं एक पळय टॉयलेट आसा पळय ताचें सुद्दां उदक हाडून हांगा सोडलां। आतां हो पळय इश्यू आसा हो म्हाका दिसता 10-15 वर्सां इश्यू। हांव तो फॉलोअप करतां गेलीं 5 वर्सां जालीं आनी ताचेर कांयच आज पर्यंत कॉन्क्रीट एक्शन कांयच घेतलेलें ना। म्हणटकीर हांवें कितें केलें, एक तुगेलें 3 आठवडे पयलीं हांवें विचार केलो की प्रायम मिनिस्टराक बरयल्यार बरें जातलें म्हणून। म्हणटकीर हांवें रोखडेंच प्रायम मिनिस्टराक बरयलें। ही कॉपी हांवें प्रायम मिनिस्टराक कंप्लेन केली आनीक सगळे आमगेले पळय चीफ मिनिस्टर आसा, आमगेलो हेल्थ मिनिस्टर आसा, आमचो MLA आसा, तशेंच आमचे केपें म्युनिसिपालिटी, डेप्युटी कलेक्टर, हेल्थ सेंटर हांकां सगळ्यांक कॉपी केली आनी त्यो कॉपी पावयल्यो। ताजे नंतर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ती जॉयंट इन्स्पेक्शन कॉल आउट केलें आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन कॉल आउट करतकीर आमी नोटीस केलां की इन्स्पेक्शनाचेर इन्स्पेक्शन जातात पण ताजे नंतर हाजेर कॉन्क्रीट एक्शन कांय जायना। आमकां हांगा एक्शन जालें जाय। आमच्या कंट्री हांगा डेंग्यू आनीक समज जर तर मलेरिया बीन तर स्प्रेड जायत तर सगळे लोकांक हांगा त्रास जातले। पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान क्लियर इन्स्ट्रक्शन म्युनिसिपालिटी दिलां की म्युनिसिपालिटीन इमिजिएट एक्शन घेवपा जाय म्हणून। हांगा पळय तो टॉयलेट पळय ओपन डेफिकेशन जाता पळय तेंय बीन हांगा टॉयलेट आसा पळय तो हांव रिक्वेस्ट करता म्युनिसिपालिटी की तो इमिजिएटली तो मोडपा जाय म्हणून। तेणी ऑलरेडी खूब नोटिसीस सर्व केल्या आणि त्याचे आउटकम अजून काय जावंक ना। सो म्युनिसिपालिटीन आतां इमिडिएट एक्शन घेवची। इमिजिएट बिकॉज हे सगळे फ्लो जाता तो सिवेज हावजींग सोसायटी आसा, सगळे सिवेजाची फ्लो आसा। आतां आमी इन्स्पेक्शनान नोटीस सुद्दां केल्या सिवरेज जाले आनी फाटल्यान संडास पळय तें ओपन सोडलं पळय इल्लिगल आसा। जेन्ना इन्स्पेक्शना टायमार इल्लिगल आसा सो तेजेर तेणी इमिडिएट म्हणजे आयच्या आयज नाल्यार फाल्यां कितें एक्शन घेवपाक। जेन्ना कितें एक्शन घेतलो जाल्यार आमकां क्लियर एक रिपोर्ट पयलो तयार करचो पडटा। बिकॉज ते मातशे लिगल मॅटर्स जाता। तो एक रिपोर्ट तयार खंयसून येता, कितें येता, खंयच्या घरान, खंयच्या फ्लॅटान येता, हे आमकां सगळे जे रिटर्न जेन्ना रिपोर्टार जेन्ना मेळटा आनी जे बिल्डींग जे हे आसा, जे ऑफेंडर आसा ते जे रिपोर्टान ती नेम जाली म्हणटकच आमकां मागीर तेजेर एक सारकें एक्शन घेवपाक जाता। आतांच आमच्यांनी सांगूंक जायना हेजेर घेतलो तेजेर घेतलो म्हणून। जियाव एरियाची मेन रोड बस स्टँड आसा बार्डी आसा तेजी जस्ट ऑपोजीट ती सगळी जे सिवरेजी वॉटर आसा ते सगळी ओपनली व्हांवता आनी हेजेर खंय तरी इन्स्पेक्शन जाता, हेल्थ डिपार्टमेंट करता, मागीर म्युनिसिपालिटी करता, पूण ठोस तेजेर कारवाय जायना। जो स्थानीक श्रीपाद शेटकार आसा तेणें ह्यो गोश्टीचेर फाटलीं 5 वर्सां साकून कंटिन्युअसली फॉलोअप केलें पूण कोण तरी लक्षांत घेयना म्हणून तेणें लास्टाक प्रायम मिनिस्टराक जो आदरणीय प्रायम मिनिस्टर आसा नरेंद्र मोदी तांकां तेणें लॅटर करून हें कळनाका जे CC कॉपी मागीर सगळे हाचे रिस्पॉन्सिबल ऑथॉरिटी आसा तेणी नाका सगळे जागे जाले आनी तेणी पोल्युशन बोर्डान हे फर्स्ट टायम ह्या जाग्यार इन्स्पेक्शन केलां आनी तेणी डायरेक्टली बोट दाखयल्लें आसा की हे पयली जबाबदारी आसा ती केपें म्युनिसिपालिटी। गोमंतक TV खातीर केपेंच्या कृष्णानंद पेडणेकर।